St. Josephus lived in a period of rapid and profound transformation. Catholics were a minority and often divided within. There was occasional hostility, even persecution from without. And yet, because he was constantly united with the crucified Lord in prayer, he could become for all people a living icon of God's mercy and reconciling love. His example continues to inspire the Church in Sri Lanka today. She gladly and generously serves all members of society. She makes no distinction of race, creed, tribe, states, or religions in the service she provides through her schools, hospitals, clinics, and many other charitable works. All she asks in return is the freedom to carry out this mission. Religious freedom is a fundamental human right. Each individual must be free, alone or in association with others, to seek the truth and to openly express his or her religious conviction, free from intimidation and external compulsion. As the life of Saint Josephus teaches us, genuine worship of God bears fruit not in discrimination, hatred, and violence, but in respect for the sacredness of life, respect for the dignity and freedom of others, and loving commitment to the welfare of all. Saint Joseph knew how to offer the truth and the beauty of the gospel in a multi-religious context with respect, dedication, perseverance, and humility. This is also the way for the followers of Jesus today. We are called to go forth with the same zeal, the same courage of Saint Joseph, but also with his sensitivity, his reverence for others, his desire to share with them that word of grace which has the power to build them up. We are called to be missionary disciples. Mucha gati, mucha muto, ortea deva, di vololo, vitor sotaya di tamso, no man, no man, no man, no man, Deo muriara, oi 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 ma, ortea deva. Soglang tumkang di Borodistio, ani mai mogatso yu karai zi dobajik purbicha misan, bagion zuzevazachi parabai zami monetas tunam chinzorne klechi magni, ami ogitsraun deva mukhar doruya.
खेरीत भाशेन आयज वेलिनी आब्रांचीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. आमी सगळीं आमची दिनवासणेची मागणी आनी हेर मागणी देवा मुखार दवरुया. आयज गोंयचे अस्मितायेचो दीस, ओपिनियन पोल डे. खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राज्या पासत सगळ्या गोंयकारां पासत आनी गोंयचेर राज चलयतल्या पासत आमी खेरीत भाशेन हे भेटेंत आयज मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमचें गोंय धामाच्या महाधर्म प्राताच्या आस्काराची बागयोन चुजे वाजाची दोबाची परब व्हडे कुशालकायेन आनी भोगतीन आमी समोर ओपतांव. ह्या वर्साक आनीक एक पावट हें व्हडलें बाग आमकां फावो जाला. ते खातीर गोंय धर्माची आनी आख्खी पवित्र सभा संतोसाच्या उल्हासांनी भरून त्रिदेवाक वाखाणटा. पवित्र सभेन जुजे वाजाक 7 म्हूण परगट केल्ला कांय वर्सां भोरलीं आनी अदीक करून हे घडणे उपरांत आमच्या गोंया भायर आनी आख्ख्या संवसारांत ताची भक्ती चडत वाडत गेल्या, जाचे पासत देवा बापाक आमी सदांच चड उपकारी. तो जल्मलो, वाडलो, भोंवलो, वावुरलो आनी सोंपलो ते मेरेन एकाच उतराक सगळी ताची जीण तांबो नासलेली जेजूक गोवाय दिवची जाली. हें कोत्ताना जेजूच्या बागयां ताणें आपणायली आनी ती तो जियेलो. हे भाशेन तो आमकां आमचे क्रिस्ती जिविताक एक व्हड नमुनो जाता. देखूनच ह्या गोवायकी गवळीक वर्साचो विशय आमचे गोवायकीन जिवीत दोळ्या मुखार दवरून आयच्या शिव वर्तमानाक आमी विचून काडला तो विशय हो. बागयोन जुजे वाजाचे देखीन जेजूची बागयां जिवंक ताचे गोवाय जावन हुस्कोल ओत्मो देवाक जोडून घेवचे हुस्क्यान आनी आपूण अदीक पोणपोणीन जेजूक गोवाय जावच्या मोनान बागयोन जुजे हें गोंय सोडून श्रीलंकान चोरान आनी ताकतीन गेलो आनी थंय देवीक मोगान आशिल्लो ओत्मो बापाक ताणें परतिले. तर इश्टानो, हे दोबाचे पोरमे सोबोऱ्या बागयोन जुजे वाज आमच्या भावा भाशेन आमी ही आधुनीक आनी आगवडायेच्या आधुनीक काळार कसलो तो आमचो बेस जावं आदींच न्हय पूण जेजूक दिसपट्टी नीज गोवाय जावंक आनी अशें आमचें क्रिस्ती जिवीत पुर्बेन बोल्लेलें आनी हेरांक बरे देखेचें जावचें म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत देवा लागीं कोतकोत्यान मागुया. भाव भयणीनो, जुसे वाज गोंयचें नोकेत्र आनी जेजू सुर्याचो परजोळ आमकां तो परजोळायता हें आमी दर दिसाक तेर्च करता आसतना, जुजे वाजाचो तेर्च करता आसतना म्हणटा. तरी आसतना ही गोवाय दिवंक आमी आमच्या जिवितांत चुकल्या. असले आमच्या चुकीचे बेसार मायेचे देवा लागीं ह्या वेळार आमी बोगसणे मागुया. म्या जेजू, एक क्रिस्तांव कसो म्हज्या खासगी जिवितांत बरी गोवाय हांवें दिवंक ना. गोवाय दिवचें आपोवणें फकत पवित्र सभेच्या वडिलांक लागू जाता आनी तांकांच तें बरें सोंपता. असल्या वांकड्या चिंतपान हें गोवायकेचें आपोवणें जियेत नासतना वायट देखीक चालीक लागून जायतीं जाणां तुज्या हिंडांतलीं भायर सरून तांचो इबाड जाला. चुकलो सायबा. सुम्या काकुतकोर. सुम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, कुटुंबीक मोलार वडील तोशीं ल्हानां बरे देखीचीं जावंक आमी चुकल्या.
तुका भायरावन संवसाराचो लोक कुटुंबांत येवकारला. सांगाती मागणे नासून दुस्मानकायो वाडून कुटुंबीक जिविताचेर मार बसला. आमची आड गोवायकी जाली सायबा, आनी अशें जायत्यांचेर वायट देखीचो परिणाम जालो म्हूण आमकां दूख भोगता. क्रिस्ता काकुतकोर. सुम्या जेजू, समाजीक मोलार आमच्या वावरा जाग्यार आमचे वागणुकेंत उलोवपांत, न्हेसपांत, जेवणा खाणांत आनी चलता भोंवतना हेरांक बरी गोवाय दिसूंक ना. क्रिस्ती तत्वां आनी खेरीत तुजी बाग्यां जियेतना कोश्ट दुमाळो, बोगळांत बेमान आनी उणेपण भोगचें पडलां तेन्ना निराशीपणान भावार्थ उणो जावन देव धर्म पर्यंत सोडची ताळणी दारार उबी जाल्या. बोगोस आमकां. सुम्या काकुतकोर. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, तुज्या भक्तांक आमच्या बाबा भयणीक मोहिमेवन करून भोव अगणीत मोग आमचे ताय तूं दाखयत आसाय. बागेवन तुजे वाजाची देख घेवन तुज्या पुताचो विस्वाशीपणान पाटलाव करूंक ताचे विनवणेन आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासना. जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरमायस हिलिकेचो पूत यादनिकी घराण्यांतलो आंतोके शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचेच आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव तुका धाडटां ताचेशी वच, आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय ताका सांग.
ताका भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजी उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दिता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. जबाब. सगळ्या परजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. म्हणुया, सगळ्या परजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात, शेकांचे पृथ्वी वयर देवाक सोदगितां गायात. जबाब. सगळ्या परजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मनाक गितां गायोना घोडात, वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब. सगळ्या परजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या परजांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब. सगळ्या परजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परजा परजांनी आयकात, देवाक नमस्कार करात, परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. जबाब. सगळ्या परजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगळ्या परजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. पाग्योत पावलून करीतकारान बरयलेले पयले चिठीवेलें वाचप. पवा भयणीलो, शुभ वर्तमान उदगोटचें काम म्हटल्यार म्हाका उडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजें कोठाव. म्हजे कुशीन हें काम हांव कोत्तां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशी विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खूंय आसा. शुभ वर्तमानान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव तें फुकट परगोडटां, तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशांक सरी हांव सुवादीन जावन सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जालां. अचकोतकांक जोडून घेवंक अचकोतकां बरोबर हांवूय अचकोत जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सगोट जालो. आनी शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव कोत्तां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. उद्गाराक उबी रावया. Solvesporam, sui, sui, solvesporam. Solvesporam, sui, sui, solvesporam. Solvesporam, sui, sui, solvesporam. Solvesporam, solvesporam, sui, sui. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकयात आनी सदांकाळ संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसां म्हणटा सोमी. Solvesporam, sui, sui, solvesporam. Solvesporam, sui, sui, solvesporam. Solvesporam, sui, sui, solvesporam. Solvesporam, solvesporam, sui, sui. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं.
तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुती वो वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच वडखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोंगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. हांव कोण, तूं कोण? आमी जण एकलो आयज हो प्रश्न घडये आमकां विचारपाक गरज. हांव कोण? आनी एकामेकाकूय आयज आमी विचारूंक गरज, तूं कोण? आनी आयज ही परब मनयता आसतना जरी तर होच प्रश्न जुजेबाजाक विचारलो जाल्यार तो कितें जबाब दिवपाचो काय? जुजेबाज, तूं कोण? दुबाविरेत आमी आमच्या जुजेबाजाक वळखता. तो आमचो गोंयचो आस्कारी आनी आमचो गोंयचो आस्कारी जावचे पयलीं तो भाग्योन जालो म्हणटच तो सांत जुजेबाज. सांत जावचे आदीं तो आपोस्ल जालो आनी सेलावांक गेलो श्रीलंका. म्हणटच तो सेलावांचो आपोस्ल. सेलावांक पावचे पयलीं तो कानारा ह्या वाठारांत म्हणजे मँगलोर जे आसा थंयसर कर्नाटकांत थंयसर देवाचें राज परगटून गेलो. थंयसर तो विगारवार आसलो, डीन म्हणटच तो कानाराचो विगारवार. त्याहून पयलो तो गोंयांत ताणें याज्ञिकी संस्कारणी घेतली म्हणटच तो याज्ञीक जावचे पयलीं तो आपल्या घरांत जल्मलो. ताचो गांव बाणावले आनी सांकवाळे, आवयचो आनी बापायचो गांव. जाल्यार तो एक बाणावलेकार, तो एक सांकवाळकार आनी तो एक गोंयकार. आनी एक गोंयकार कसो ल्हान भुरगो आसतना जावन ताचें जिवीत आमी पळयत जाल्यार जेजूचो गोवाय तो जाला. जावं आपल्या जल्मान, जावं आपल्या भुरगेपणार, तरणाटपणार, याज्ञिकी जिवितान वा मिसियोनरी जिवितान आनी मिसियोनरी जिवीत सोंपून मरण जेन्ना ताचेर आयलें त्या मरणान पासून तो जालो जेजूचो गोवाय. आनी ह्या पासत आयचो आमकां विशय आमी भाग्योन जुजे वाजा भाशेन जेजूचे नीज गोवाय जावंक आपयता. तर आयज जुजे वाजाची परब मनयता आसतना आमकां भोव करून गोंयकारांक आयज प्रश्न जायते आसात, जाबाब थोडे आसात. थोडे जबाब आमी सोदता, थोडे जबाब आमी तयार करता. तातूंत भितर प्रश्न आनीकूय वाडटात. आनी हें सगळें चलता आसतना हो प्रश्न जो सुरवातेक हांवें म्हणला, हांव कोण, आमी कोण, एक तियात्र आसतलो, आमी गोंयकार तुमी कोण. आनी तातूंत दाखयल्लें
गोंयकार आनी कोण जालो म्हणजे जे कोण भायले आयिल्ले ते गोंयांत आयले, ताणें आपल्या हातांत पदवी घेतली आनी निमणो प्रश्न विचारलो जे गोंयकार आसात तांकां, आमी गोंयकार कित्याक आमचे लागीं आतां वोटींग कार्ड आसा, आमचे लागीं रेशन कार्ड आसा, आमकां सगळे रायट्स आसात ह्या गोंयांत, आमी गोंयकार, लूक एट द डॉक्युमेंट, आमी गोंयकार, तुमी कोण? हो प्रश्न त्या तियात्रान विचारलेलो. जाल्यार आयज हो प्रश्न आमी खरेपणी जण एकल्या गोंयकारान, जण एकल्या भावार्थ्यान, जण एकल्या क्रिस्तांवान विचारपाक जाय, हांव कोण? कित्याक जायते फावटी आमी जें कितें करता तातूंत आमचेंच एके भाशेन अस्तित्व सांडलेलें आसा. आर आयडेंटिटी इज लॉस्ट. आनी जेन्ना आमची आयडेंटिटी सांडलेली आसा तेन्ना आमकां कोणूय फटयता. जायते फावटी आमचे आमदार मंत्री पासून आमकां सांगता दे आर बींग मिसलेड. बो करून तरणाट्यां विशीं आमचे आमदार मंत्री उलयतात, तांकां कोणें तरी मिसलीड केल्ले आसात, तरणाट्यांक कांय समजना. देवाच्या उतरान आमी आयज भितर सरत जाल्यार देवाचें राज परगटूंक आनी देवाचो संदेश दिवंक विचून काडलेलो जेरेमियस आमकां पयल्या वाचपान मेळटा. आनी जेरेमियसाक जेन्ना आपयलो तेन्ना तो एक भुरगो, तो आपल्याच उतरांनी म्हणटा, सायबा हांव एक भुरगो, एक तरणाटो. आनी तरणाटो कसो जेरेमियसाक जेन्ना देवान आपयलो तो पयलो भियेलो आनी ताणेंय म्हणलें म्हाका कांयच कळना, हांव नकळो, उलोवंक पासून नकळो, आनी जें कितें उलोवंक जाय ताची म्हाका म्हायती पासून ना, हांव कोण? तुवें म्हाका धाडूंक. आनी तेन्ना देवाचें उतर ताका आयकूंक आयलें. हांव एक भुरगो असो म्हणूं नाका, कित्याक जें कितें तूं उलयतलो तो तूं न्हय, पूण तुज्या तोंडान हांव म्हजीं उतरां घालतलों. तूं फकत जावंक जाय एक गोवाय. हो गोवाय जो देवाचेर सगळ्या वेळार पाती येवन रावता. हो गोवाय जो तयार आसा देव जो हुकूम दिता तो फुडें व्हरूंक. असलो गोवाय जो गोवाय समजून घेवंक जेन्ना तुका शिकयता देव वेगवेगळ्या वस्तूंनी, वेगवेगळ्या घडण्यांनी, वेगवेगळ्या मनशां वरवीं, तेन्ना तें शिकता आनी तें जाणा जावन जें कितें करूंक जाय तें करूंक मुखार सरता. स्टडी, लर्न एंड देन एक्ट. आनी हें करूंक जेरेमियस एक तरणाटो कसो तयार जालो आनी ह्या तरणाटपणारूच देवान ताका ही पदवी दिली. जें कितें चुकीचें आसा तें मोडून उडोवंक तुका पदवी, जें कितें बरें करूंक जाय तें बांदून हाडूंक तुका पदवी, जें कितें सारकें ना तें उमटावन काडूंक आनी थंयसर बरें आसा तें घालूंक हांव तुका पदवी दिता. जरी तर तूं भियेलो जाल्यार हांव तुका आनिकूय भिवयतलो. पूण म्हजो गोवाय कसो भियेनासतना मुखार सरलो, जें जें उतर तूं उलयता तें तुजें न्हय, पूण तें म्हजें उतर. ज्यो ज्यो करण्यो तूं करता त्यो तुज्यो करण्यो न्हय, पूण त्यो म्हज्यो करण्यो. आनी हें आश्वासन घेवन भाव भयणीनो, जेरेमियस प्रवादी एक तरणाटो कसो भायर सरलेलो ताचेर जायत्यो आडकोडी, जायते त्रास, जायते कश्ट, ताचें नांव कितलेच फावटी पिड्ड्यार केलां. तो केडण्याचो म्हाल असो म्हणून जायत्या लोकांक घेवन पासून हे जे कोण वडील आसले, जे कोण राजकारणी आसले, तांणी जेरेमियसाचेर जायतीं बोगलाटां घातल्या. जायते फावटी ताचो जीव पासून काडपाक तांणी प्रयत्न केला, पूण तांच्यान तें जावंक ना. कित्याक देवाचो खरो गोवाय कसो तो फुडें सरलेलो आनी जीं उतरां देवान जेरेमियसा लागीं उलयल्लीं तीं खरीं केल्यात. देखून ताका नाटक करूंक, ताका काबार करूंक तांच्यान जावंक ना. दुयेंस पासून ताचेर आयलें, पूण शेकी उतार पिरायेर जेरेमियस प्रवादी मेलो. आनी ह्या सगळ्या आपल्या जिवितान देवाचो गोवाय जावंक, जो संदेश दिवंक ताका विचून काडलेलो. जशें देवान ताका म्हणलें, तूं आवयच्या कुसव्यान आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलां, तूं जल्माक येवचे आदीं हांवें तुका संस्कारला आनी पाठयला. जाल्यार ही वेचणूक जी देवान केल्ली तो जल्मुचे आदीं, तो आवयच्या कुसव्यान आकारून येवचे आदीं ती साकार जाली. दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू आमकां मेळटा आनी बागेवन पावलूय तेंच म्हणटा, हांव जल्माक येवचे आदीं म्हाका वेचून काडला. आनी कित्याक? हेंच करूंक, जेजूचो गोवाय जावंक. आनी जेजूचो गोवाय जाता आसतना
म्हजेर आसा म्हणून न्हय, पूण सगळें ताचेर आसा. हांव जेजू बराबर भोंवलोलो न्हय. दुसरे आपोस्ल जे आसात ते सगळे जेजू बराबर तांणी आपली मिनिस्ट्री केल्या. पूण पावलू जेजू केन्नाच भेटूंक ना. पूण आयज जे हांव काम करतां हो सगलो जेजूचो वावर आनी ताचो आत्मो म्हजे बराबर आसा. आनी जीं उतरां हांव उलयतां ती ताची. हांव जरी तर आयज जियेतां जाल्यार सोमया पासत जियेतां. हांव जरी तर मरतलो जाल्यार हांव सोमया पासत मरतलो. आनी ह्या पासत तो कोणाक भियेना. आनी जेजू ताणें सगल्यांक भोव करून जे कोण जुदेव न्हय आसले, जांकां ऑन भावार्थी म्हूण मानताले, तसल्या सवे वचून ताणें आख्ख्या संवसाराक एके भाशेन जेजू दिलो. भाव भयणीनो, गोवाय जावप म्हणल्यार हें म्हजेर पातयेवन न्हय, पूण देवाचेर पातयेवन. ह्या पासो तो प्रश्न हांव कोण. आजून पासून घडये आमच्या ह्या प्रश्नांक जबाब दिवंक जाता. जेन्ना आमी म्हणटले हांव खंय जल्मल्लो, हांव घडये म्हणटलो हांव केपें जल्मल्लो. आनी त्या उपरांत हांवें म्हजें शिकप केलां. सिमनारीन भितर सरलां. सिमनारीन म्हजी आकारणी जाल्या. हांव रायतूरचे सिमनारीन म्हजी फिलॉसॉफी थियोलॉजी शिकोवन यादनीक जाला. यादनीक जाल्या उपरांत जायत्या गांवांनी हांवें वावर केला. पातकूर कसो, सिमनारीन वावर केला शिकोवपी कसो, आतां पाद विगार कसो हेय इगोर्जेन काम करता. दुसऱ्या इगोर्जांनी गेला. जाल्यार हांव कोण. ह्या प्रश्नांक जरी तर हांव जबाब दिवंक म्हजेच भितर गेलो जाल्यार हांव सांडटलो म्हण हांव जाणा. पूण जुजे वाजा भाशेन जरी तर हांवें जबाब दिलो जाल्यार हांव सांडपाक शकना. ही खात्री म्हाका आसा. देखून तूं कोण, तुजे विशीं तुज्यान कितें म्हणूंक जाता. तुका घडये गूण आसात जायते. तुजे लागीं घडये आयज सर्वीस आसा. आयज घडये तुजे लागीं डिग्री आसा. वो आयज घडये तूं बेश्टोच घरा बसून आसाय. आयज घडये आमच्यान सगल्यांनी म्हणूंक जाता हांव एक गोंयकार. आनी भोव करून जे कोण भायर आसात, परदेसान आसात, गोंयांत नात, ते ओदीक आनीक नेटान म्हणटले हांव गोंयकार. कित्याक आमी जेन्ना पयस आसां, घराच्या भायर आसां, तेन्ना आमकां घराचो उगडास येता. आनी तेन्ना आमी म्हणूंक पावता वय हांव गोंयकार, हें म्हजें घर, हो म्हजो गांव, उगडास येता. तर हांव कोण. जेजून आपल्या शिसांक जेन्ना वेंचून काडलोले तेन्ना आपल्या आपोस्लांक पयलीं धाडलोले गोवाय कशें तयार करूंक. तांकां पदवी दिल्ली. आनी ते परते येता तेन्ना तांणी जेजूक सगल्यो बऱ्यो खबरो सांगलेल्यो. आमी देंवचार काडले, आमी पिडा रोग बरो केलो, आमी देंवचार पडटा तो पळयलो, हें सगलें सांगलेलें. आनी त्या उपरांत जेजू आनीक 72 जाणांक धाडटा. सोमयान आनीक 72 जाणांक नेमले. आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरान ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. म्हणटच आपले गोवाय, आपले मॅसेंजर्स कशे जेजून आपल्या शिसांक धाडले. आनी हे शीस जे वेतात तांकां एक आज्ञा, कितेंच वचनाकात, कोणाचेरूच डिपेंड जायनाकात, कोणाचेरूच धरून रावनाकात. कित्याक जें कितें गरजेचें तें तुमकां सगळें फावो जातलें. खंयच्याय घरान भितर सरशात जाल्यार शांतीची उतरां तांचे लागीं उलयात. आनी तुमचें जेवण खाण, तुमचो परामोस थंयसर तयार केल्लो आसतलो. आनी अशेंच तांकां जालें. जंय ते गेले जेजूचेर पातयेवन, जेजूच्या उतराचेर पातयेवन हें देवाचें उतर आपणाक परगटूंक सोयेक मेळ्ळो. देखून तांकांय खुशालकाय भोगली. तांणीय घडये हो जबाब दिलो हांव कोण. हांव जेजूचो गोवाय, हांव जेजूचो परगटणार, हांव जेजूचो संदेशकार. आय एम द मॅसेंजर ऑफ जीजस. हें म्हणून तांणीय जायतीं बरीं वचोरयां केलीं. भाव भयणीनो, हें जरी तर जुजे वाजान केलां जाल्यार आयज जुजे वाजाची, बागेवन जुजे वाजाची परब आमी आमच्या गोंयांत मनयता आसतना आमकांय जण एकल्याक हो उलो खरो गोवाय जाव. तूं कोण. वय आमी घडये जण एकलो म्हणटलो हांव गोंयकार. जाल्यार आयज गोंयकार जावपाचें एक चित्र घडये वेगळें जाल्लें आसा. गोंयकार सुसेगाद. आमकां घडये दुसऱ्यांनी हें टर्म दिल्लें आसा. वो जायते फावटी आमीच दिल्लें. आमी सुसेगाद. आनी आमच्या सुसेगादपणाचो जायत्या जाणांनी फायदो काडलेलो आसा. आनी आयज हेंच चल्लेलें आसा. आमच्या सुसेगादपणाचो, गोंयकाराच्या सुसेगादपणाचो फायदो काडप. जाल्यार आयज दर एका गोंयकाराक प्रश्न तूं कोण.
सुसेगाद गोंयकार, ओगी बसून रावपाचो गोंयकार, भिवकुरो गोंयकार, कसलो गोंयकार तूं? दुबाविरीत झगडी केस्तांवां करपाचो गोंयकार न्हू हांव. आमी कोण न्हय झगडी केस्तांवां करपाचे गोंयकार, पूण आमचे हक्क जेन्ना माडयल्ले आसात तेन्ना आमच्या हक्कांचेर आमी उलोवन ते हक्क आमी मेळोवन घेवपाचे गोंयकार आमी. फाटीं मेलावली कितें जालां तें आमी खबर आसा. सगळे गोंयकार जे मेलावलीचे बाराबर मेळून एकवटान तांणी दाखयलें न्हू गोंयकार म्हणटा त्यो कुल्ल्यो न्हू. आमीच आमकां जायते फावटी म्हणटा आमी कुल्ल्या भाशेन एकामेकाक पांयांक धरून खाला उडोवंक आमी एकदम बरी जाणा. कोणूय जरी तर वयर चडटा सोंसूंक जायना. बाराबर मेळून काम करपाक अवघड जाता. कित्याक फायदो घडये उणो मेळटलो अशें घडये आमी चिंतता. आनी असल्या वातावरणान आमच्या ह्या एकवटाचो गोंयकार, बाराबर आयलोलो गोंयकार, आपली भूंय सांबाळूंक सोदता तसलो गोंयकार, जुजेबाज हे भुंयेर तावन दुसरे भुंयेर जेन्ना गेलो तेन्ना तांचे भुंयेर ती सांबाळूंक आपूण तांचे भाशेन जालो, तांची भाशा शिकलो, तांचे भाशेन न्हेसलो, तांचे भाशेन जेयलो. आनी जेजू दुसऱ्यांक दिवचे पासत ताणें वेगवेगळीं रुपां घेतलीं. कुली न्हय तो, पूण तो कुली जालो. नुस्तेकार न्हय जुजेबाज, पूण तो नुस्तेकार जालो. तो गरीब भिखारी न्हय, पूण तो गरीब भिखारी जालो. थोवय न्हय, पूण थोवय जालो. पांव भाजी नासलो, पूण पदेर जालो. आनी हे सगळें ताणें आपल्या जिवितांत खरेपणी केलें. बेश्टें एक्टींग न्हय, स्टेजी वेलें एक्टींग न्हय, जशे भाशेन आतां आमी तियात्र करता तशें न्हय, पूण खरेपणी आपल्या जिवितांत जेजूचो रूपकार जावचे पासत तो सगळेंच जालो. आनी तेन्ना ताच्यान म्हणूंक जाता जुजेबाज तूं कोण? ना हांव पदीर न्हय, हांव नुस्तेकार न्हय, हांव गरीब भिखारी न्हय, हांव आनी कोण न्हय, पूण हांव जेजूचो गोवाय. कित्याक हें सगळें हांवें केलां जाल्यार हांव जेजूचो गोवाय जावचे पासत केलां. म्हणटच आमी जें कितें करता, जावं आमची उतरां जीं आमी उलयता, जावं आमी निती पासत झुजता, जावं आमी शांती बांदूंक सोदता, आमचे गूण आमी वापरता, आमी गितां गायता, आमी एक्टींग करता, आमी शिकयता, शिकता, वो आमी घडे दोतोर, आमी इंजिनियर, आमी घडे कोणूय जावं, हें सगळें करता जाल्यार जेजूचो गोवाय जावं की क्रिस्तांव करता. आनी जरी तर ह्या सगळ्यान तूं जेजूक गोवाय दिना जाल्यार हें सगळें एक व्हडलो झिरो. जाल्यार तूं कोण? तुजो जबाब जेजूक दी. ह्या आल्ताराचेर आतां उंडो सोरो भेटोवन आमी जेजूच्या मासा रोगतान तो आमकां बदलून मेळटा, तो घेता. तेन्ना आमचें जण एकल्याचें जिवीत, गोंयकाराचें जिवीत, आमचें जण एकल्याचें अस्तित्व जेन्ना आयज आमच्या गोंयांत अस्मितायेचो दीस मनयतात, आमचो डे ऑफ आयडेंटिटी, जेन्ना ओपिनियन पोल जाल्लो आनी आमचें गोंय एक राज्य जाल्लें, नाजाल्यार महाराष्ट्राचो एक डिस्ट्रिक्ट आसलो. पूण जरी तर हें देणें आमकां देवान दिलां जाल्यार तें सांबाळपाचें काम आमचें. थंयसर आमचें अस्तित्व जियेता आसतना हो भावार्थ आमकां गरजेचो. आनी ह्या भावार्थान आमी जियेता तेन्ना आमचेर आयिल्लें सगळे तरेचें वायट येतलें, जशें जेरेमियस प्रवाद्याचेर आयिल्लें, आडकोडी येतल्यो जश्यो बागेवन पावलूक आयिल्ल्यो, बोंद जावपाचें काम वो त्रास कोश्ट पडटले जशें जुजे वाजाक आयिल्ले. आनी हें सगळें करता आसतना जुजे वाजा भाशेन जरी तर आमी गोवाय जावंक तयार आसा जाल्यार जैत आमचें जातलें. तर हेंच जैत देवाच्या हातान घालून हे आमचे अस्मितायेच्या दिसाक, जुजे वाजाचे परबे दिसाक आमकां जण एकल्याक जेजूचे गोवाय जावंक हे भेटेंत आमी उबारुया. सगळीं उबी रावया. सतमंता देवा, सुरपदविधार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो, वार मरेतान चललो, पांच प्रकाल ताणें कोस सोंसले, ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो, स्वर्गार चडलो, पितांचे मेल्ल्यांची मुजबी करूं, सतमांता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक,
भक्तांचो एकठांय पथकाचें भोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणेचें जिवीत आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या बाप सायबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी आपल्या मुन्याळपण मोगान चलयतना आपले पोरचेक आनी आपलेक भेटता तितल्यांकूय देवा उतराची पोरगोटणी आनी आपल्या उलोवपा वोन ओदीक आपल्या दिसपोट्या जिविताची पोरजोली देख ताणें दिवंक आनी हे भाशेन जिजूचे जिवेन नमुने जावन ओतमे जोडचे उस्क्यान बरोवन जायत्यांक ताणें बापाशी वेची वाट दाखोवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी नीत आनी सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरून सेवा साखळेच्या मोनान पोरजेचो परामर्श करूंक आनी जी सत्या आपआपलो धर्म पाळूंक आनी आपल्या धर्मीक मुळ्यांक साक्षी दिवंक दर एका मनशाक दिल्ली आसा ती सत्या मनान राखून दवरूंक आनी तरेकवार धर्म आसल्यारूय ते सगोट एकवटाचें कारण जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज बागीवन जुजे वाज ह्या आमच्या दायसिजाच्या आस्काड्याची दोबाची परब पाळटना ताचे मजतीन आमच्या दायसिजेचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद दिवूं म्हूण भोव करून ओत्मीक वाटेन जायतें सुदारप आनी वाड जावंक आनी चलतेले बागीवन जुजे वाजाचें देवसांव ओदीक नेटान फुडें वचून ताचें नांव ताची ओळख आनी ताची भोक्ती आख्या संवसाराक विस्तारूंक आनी हे बाबतीन बागीवन जुजे वाजाचे इश्ट इश्टांनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज ह्या दायसिजान जोम्याचो वावर सुफळ कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जुजे वाजाक सांत म्हूण पोरगोट केल्यार कांय वर्सां वतात. ही व्हडा संतोसाची खबर आयज पासून आमच्या उपकारी काळजांनी मोगान बाळगून दवरलेली आसा. असलोच आशिल्लो संतोस आमच्या गोंयच्या मानेवून पाद्र आग्नेला पुता विशीं आमकां दी म्हूण ताकाय सांताचो वर्गान बेगीनूच भितर काडचो आनी अशें आनीक एक आस्कारी आमकां फावो जावचो म्हूण बापा लागीं मागुया. ह्या आयच्या दोबाजीक परबे सोमोयार जायत्या बेसांवांनी आनी देड्यांनी बागीवन जुजे वाजान देवा लागीं आमचेर सोमेस्तांचेर मागूंक घेवंक भोव करून ह्या मिसान वांटो घेतोल्यांचेर सांकवाडे ताच्या गांवचेर तशेंच तांचे सेंच्युरीन सांकवाडे चलतल्या साबार ओत्मीक कार्यावळ्यांचो भरपूर फोड आमकां सगल्यांक मेळूंक आनी ताचीच मजतीन कोविड-19 ह्या पिडेंतली आमकां बेगीनूच मेकळीं कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. तुका कितें जाय तें माग. भोव करून जीं कोण बरीं नात तुमच्या घरांत जुजे वाजाचे मजतीन पेकोवणेचो हात लाय म्हूण माग. जे कोणाक लग्न जिवितान आजून भुरगें फावो जावंक ना तांचे पासत ताका भुरगें दी म्हूण माग.
हेर सगली मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां जण एकल्याक आमचें अस्तित्व समजून घेवन जेजूचे नीज गवाय जावंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा, शांतीच्या आनी मोगाच्या दातारा, बागयोन तुजे वाजाचो उगडास करून हो योद आमी तुका भोगताव आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजी शांती दी म्हूण आनी एकामेकाच्या संपूर्ण मोगान एकवटाय म्हूण मागताव. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हिच खोशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. थेच परी जेवण जातोच ताणें हें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले हें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचे हे रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मुंजा पासत ते वारोतले, हे म्हज्या उगडासा करात. बावारताचो घूट पुरगुटुया. Gesù melo, Gesù ci जाला, Gesù nome anetolo. Gesù melo, Gesù ci जाला, Gesù nome anetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. हांव कोण, तूं कोण? आमी सगळे जेजूचे गोवाय आनी जेजूचे गोवाय कशे ताचेंच उतर मानून घेवंक ताच्याच उतरांनी चलूंक आमी बोळान आनी कुरपेन भरूंक कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशा नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप काढणे आमची गाफलत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काढणे आमची गाफलत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काढणे आमकां शांती पूण शिकाकुदीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक पुण्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू तुंबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता ही घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, पवित्र स्नानान तुवें आमकां तुज्या देव सैमान वांटो दिलाय आनी आतां बागेवन तुजे वाजाच्या उगडासाक आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडयलाय. स्वर्गार पावलोल्या आमच्या बाबा भयणी परी तुजे कायदे ह्या संवसारान मोगान पाळून पवित्र जाल्लीं आमचीं काळजां तुज्या मोगान वाडत वचूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. मातशें बसुया. आयज आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या बागेवन जुजेवाजाची दोबाजीक परब मनयता आसतना तुमकां सगल्यांक जुजेवाजाची परब हांव आवडटा. हॅपी फिस्ट. सगल्यांचेर आमचेर गोंयकारांचेर जुजेवाजाचे मजतीन जायतो आशिर्वाद पडून भोव करून ही पिडा जी आमकां आतां आख्खो संवसारभर सतयता हे पिडेंतली आमकां निवारूं. तशेंच जी दुसरी भाशेची पिडा आयिल्ली आसा आमचेर, आमच्या पर्यावरणाचें निसंटन करपाची, त्याय पिडेंतली आमकां निवार म्हूण आमी विनवया. डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस कळोवंक लायता पल्स पोलिओ इम्युनायझेशन प्रोग्राम जो 17वेर म्हणजे फाल्यांच्या दिसाक घडून हाडलेलो तो पोस्टपोन जाल्लो आसा, म्हणटच फाल्यां आसचो ना. आयज आमचे गोंयचे अस्मितायेचो दीस. आयज ओपिनियन पोल डे आनी हे बाबतीन सगळे गोंयकार आयज मडगांवां लोहिया मैदान हांगासर हो ओपिनियन पोल डे आमचो अस्मिताय दिवस मनोवपाक हाजीर जातले सांजेर 3:30 वाजता. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. त्याच बरोबर विनंती आसा, आमचें गोंय राखचें पासत आमी जायते फावटी रस्त्यार येवचें पडटा, जायते फावटी सेलेब्रेशन्स करचीं पडटा. जाल्यार आयचें हें सेलेब्रेशन ओपिनियन पोल डे 54 इयर्स जातात. जाल्यार ल्हानसो कार्यक्रम घडलेलो आसा. सगळीं एसोसिएशन्स जीं आसात गोंयचीं तीं बाराबर आयिल्लीं आसा. बाराबर एकवटान मेळून हो गोंयचे अस्मितायेचो दीस मनोवपाक सोदतात. म्हणटच आमी सगल्यांनी, आमी कडेन खंयच्याय एसोसिएशनान ना वो खंयच्याय कडेन ग्रुपान ना वो आमी खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीची न्हय, पूण आमी गोंयकार. जाल्यार सगल्यांनी आयज तुमी 3:30 वाजता मडगांवां लोहिया मैदानाचेर हाजीर जावचें म्हूण आमचो तुमकां उलो. सत्रायदरची आयज सांजेर इंग्लीज मीस आसचें ना. फाल्यां आयतार 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 7 वाजता, दुसरें मीस 8:30 वाजता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बागीवन जाल्या आमच्या बाबा, विनयत्याक तुजी मोजत पावय. साक्षी दिवन जेजू बाबार पोसू, उर्बेन बोर आमकां सारय. सुसेवासा आमच्या बाबा, तुजे पासत आगामोय मा. बापा जेजू पवित्र आत्म्या आगामोयमा सासनाक सासनाक. सुसेवासा आमच्या बाबा, तुजे पासत आगामोयमा. बापाक जेजू पवित्र आत्म्या आगामोयमा सासनाक सासनाक. माणकुल्या गोंयांत जल्मा आयलोय, कोती क्रिस्ती घरांत वाडोय. गियानान हुशार काळजान उदार, विस्वाशी कातोयानीक जालोय. सुसेवासा आमच्या बाबा, तुजे पासत आगामोयमा. बापाक जेजू पवित्र आत्म्या आगामोयमा सासनाक सासनाक.
सुसेवासा आमच्या बाबा तुझे पासून आर्गा मोहिमा बापा जेसू पवित्र आत्म्यान आर्गा मोहिमा सासना सासना अस्मिताय आयडेंटिटी अस्मिताय तुजी म्हजी अस्मिताय गोंयकारांची ती राखपाची ती सांबाळपाची काय वगडावपाची आमची गोंयकारांची अस्मिताय राखून दवरूंक 54 वर्सां फाटीं 54 years बॅक एक ओपिनियन पोल जालो जैत जालें गोंयकारांची आनी आमची अस्मिताय सांबाळून दवरली आतां 54 वर्सां उपरांत नव्यान ही पाळी आमचेर आयल्या आमची अस्मिताय राखून दवरूंक सांबाळूंक आनी त्या पासत जावं तूं भुरगो जावं तरणाटो जावं वाडलेलो गोंयकार तूं यो फाल्यां जानेराचे 16 सांजेर 3:30 वाजता लोहिया मैदान मडगांव हांगासर आनी मडगांवां आमी बाराबर ह्या लोहिया मैदानार मेळून आमची अस्मिताय राखपाचो नारो गाजयतले सांबाळया राखया आमची अस्मिताय आमची आयडेंटिटी सांबाळून दवरया आनीक एक पावटी करुया हो ओपिनियन पोल की आमी गोंयकार आमची अस्मिताय ओगडावंक कोणाक दिवपाचें ना आमी आमची अस्मिताय सांबाळटले तर मेळया फाल्यां 16 जानेराचे सांजेर 3:30 वाजता मडगांवां लोहिया मैदानार